आज सुवार्तेंत स्नानीक जुवांव आनी जेजू दोगी एकेच फोटो फ्रेमींत आयलेले दिसतात. जेजूची महत्कार्यां आनी मिसांव प्रसिद्ध जाल्लें दिसता. लोक जेजूक वळखूंक सलवता. तो काय मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्लो स्नानीक जुवांव, एलिया वा प्रवाद्यांपैकी एकलो आसत म्हणून लोक चिंतूंक लागता. जेजू विशांतली खबर हेरोदे पर्यंत पावल्या आसता आयची सुवार्ता नवी दिशा घेता. ह्या हेरोदीन स्नानीक जुवांव थंय दाखयल्ली प्रतिक्रिया जेजू विशांत ताणें दाखोवंक वेचे प्रतिक्रियेक प्रस्तावन गायता. जेजूची पदवी पळयल्लो हेरोदी जेजूक आपणेच जिवेशी मारयल्लो स्नानीक जुवांव जीव जावन आतां परत महत्कार्यां करता म्हूण चिंता. हेरोदीक राय म्हणून आपोवची सुवार्ता ताची बेजबाबदारी, अनितीची जिणी, आपल्यांचो आनी स्वताचो स्वार्थ दमोवच्यांत ताची सलवनी आनी ह्या खातीर पेल्याक बली दिवंक उपगण आसलेलें ताचें जिणें विवरिता. पूण जुवांवचें नितीवंतपण आनी देवभक्त सुवार्ता उखलून धरूंक विसरना. देखूनच प्रवादी स्नानीक जुवांवच्या धैर्यादीक संदेशा हुजीर भिवकऱ्या हेरोदीक प्रस्तुत करच्यांत सुवार्ता सुफळ जाता. जेजूक आनी स्नानीक जुवांवक एकेच फ्रेमींत हाडून सुवार्तेगार मार्क हेरोदी तसल्या भिवकऱ्यांत तावन केवळ अधिकाराच्या आनी आपस्वार्थाच्या कारणाक लागून शेवटीन जेजूकी मेळोवंक आसचें अंत्य सुचयता.